लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू आता भायर सरन आपले सवये प्रमाणे ऑलिव्हेत दोंगराक गेलो. ते सुवातेर पावतस ताणें तांकां सांगलें, तुमी ताळणेक सांपडनाशे मागा. उपरांत एक फातर उडोव येत तितले पयस तो तांचे तावन वेगळो सरलो आनी दिंब्यांचेर पडून अशें मागणें करूंक लागलो, बापा, तुजी खुशी जाल्यार ही काल्स म्हजे तावन पयस कर. तरी पूण म्हजी खुशी न्हय, बगार तुजी खुशी जावं. तवळ सर्गीन तावन एक देवदूत ताका दिश्टी पडून धैर्य दिवंक लागलो. आतां ताजेर चड संकश्ट आयिल्लें आसता आनीकी चड लालेवन तो मागतालो आनी ताचो घाम रक्ताच्या थेंब्यां बरी धरणीर गळूंक सुरू जालो. क्रिस्तांतय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमी कित्याक मागणें करूंक जाय? आमी हर एकलो क्रिस्तांव हर एका दिसा म्हणलें बरी आमी मागणें करता. पूण मागणें करचेचो उद्देश कितें आसा म्हणलें आयच्या वांजेलांत जेजू आमकां कळीत करता. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आयचो वांजेल आमी लुकाच्या वांजेलांतावन काडला आनी पवित्र पुस्तकांत लुकाचो वांजेल मागण्याचो वांजेल म्हूण नांव वाडला. पयल्यान सांगचें तर लुकाचो वांजेल मागण्यांत आरंभ जाता आनी मागण्यांतच अखेर जाता. लुकाच्या वांजेलाची सुरवातेची उतरां आमी पळयता जाल्यार जाकारी देवाळांत मागणें करचें दृश्य आमकां पळोवंक मेळटा आनी आखरेक जेजूच्या जिवंतपणाच्या आनी सर्गारोहणा उपरांत जेजूचे आपोस्तल देवाक महिमा दिवन जेरुजलेमाच्या देवाळांत आसचे आमकां पळोवंक मेळटा. अशें मागणें सगळो वांजेल लुकाचो वांजेल सांगाता हाडटा. दुसऱ्यान आमी पळयता जेजूच्या जिवितांतली विशेष घडिता तो मागण्यार आसचे आमी पळयता. जावंक पुरो जेजूक पवित्र स्नान दिवचें तें घडीत स्नान जातार जेजूक स्नान दिता आसतना लुकाच्या वांजेलांत आमी वाचता जाल्यार थंयसर देवाचें उतर म्हणटा तो मागण्यार आसतना पवित्र आत्मो पारव्याच्या रुपार ताचेर देंवोन येता. दुसऱ्यान आमी पळयता जेजू ताबोर गुड्यार रुपांतर जाता आसतना लुकाच्या वांजेलांत आमी वाचता जाल्यार देवाचें उतर म्हणटा तो मागण्यार आसतना तो रुपांतर जालो आनी ताजे वस्तूर जळजळीत धवें जालें. आनी तिसऱ्यान आमी पळयता जेजूच्या जिवितांतली आनी एक घडी आपल्या आपोस्तलांक विंचून काडच्या पयले सगळी रात तो मागण्यार आसचे तें दृश्य. अशें सगळी रात तो मागण्यार करसिता आनी उपरांतच आपणा सांगाता मिसांव करच्याक 12 जाणां आपोस्तलांक तो विंचून काडटा. दुसऱ्यान आमी पळयता जेजून दिवचें शिकोवन जेजून लुकाच्या वांजेलांत मागण्याक संबंद जाल्ली जायती ओपारी आमी पळयता. जावंक पुरो उंडे उसणे मागच्या इश्टाची ओपार ती मागण्याक संबंद जाल्ली. तशेंच लुकाच्या 18व्या वस्वरांत 2 ओपारी आमी पळयता. थंयसर खोट्या निती करता लागीं एका विधव स्त्रियेन उपकार मागचो आनी थंय मागण्याक संबंद जाल्लो. ताचे उपरांत फारिजेव आनी सुंकागाराची ओपार. आनी अशें लुकाच्या वांजेलांत परत्यान म्हणलें बरी थंयसर मागण्याक संबंद जाले घडिता आमकां पळोवंक मेळटात. देखून मागण्याक चड महत्व दिल्ल्या ह्या लुकाच्या वांजेलांतले आयचे वासाप आमी आयकले. आमकां सगळ्यांक कळीत आसा जेजू क्रिस्त निमाणें जेवण जाल्ल्या नंतर आपल्या तेगा मोगाच्या आपोस्तलांक घेवन थंयसर गेत्सेमनी मळ्यांत मागणें करता. आनी ह्या वांजेलांत आमी पळयता जाल्यार कित्याक आमी मागणें करीत जाय? मागणें आमकां कितें करता म्हणलें 5 थरान आमच्या जिविताक संदेश दिता. पयल्यान मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो,
मागणें जावन आसा क्रिस्ती जिविताचो अविभाज्य वांटो. आयच्या वांजेलांत 20 आनी 2 स्वर 39 वाक्यांत देवाचें उतर म्हणटा, जेजू आपल्या सवय प्रमाणे मागणें करूंक दोंगराक गेलो. हे उतर आमी परतें आयकलें जाल्यार जेजू आपल्या सवय प्रमाणे मागणें करूंक दोंगराक गेलो. म्हणजे जेजूची सवय जावन आसली मागणें करची. जेजू लागीं एक हॅबीट जावन गेल्ले, एक हॉबी जावन आसले की मागणें करची. देखून तो हर एका घडये ताच्या जिवितांत मागणें करूंक वेतालो. मोगाच्यान आमकांय जायत्यो सवय आसात न्हय गे. जावंक पुरो बूक वाचची, आनी थोड्यांक धारावाही पळोवची, आनी थोड्यांक गजाली मारच्यो, अशे नाना तराच्यो सवय आसात. पूण मागणें करची आमकां सवय आसा गी. हांगासर इल्लेशें आमी चिंतून पळोवचें पडटा. हांवें म्हणलें मागणें करची सवय न्हय, सवयेन मागणें करचें. फरक समजता मू तुमकां? मागणें करची सवय म्हळ्यार आमच्या जिवितांत मागणें आमच्या जिविताक चिटकोन रावलेलो भाग म्हणयेत. म्हणजे क्रिस्ती जिवीत मागणें करिनासतना अर्थ ना. पूण सत्राय आमी घेवंक जाय, सवयेच्या बळान मागणें करचें न्हय. केन्ना सवयेच्या बळान मागणें करता ते दाळा आमच्या मागण्याक अर्थ आसना. देखून एक क्रिस्तांव जावंक पुरो एक याजक, एक धर्मीक, एक लायक कोणी तो जावं दी, ताजें क्रिस्ती जिवीत तें बरें जालायचें जाल्यार कशें एका दिव्याक तेल गरज आसा गी, तशेंच मागणें म्हणलें तेल क्रिस्ती जिविताक भोव गरजेचें. दुसऱ्यान मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमी पळयता मागणें जेजूच्या जिविताक सांगात दिता. देवाचें उतर आमी वाचता जाल्यार जेजूच्या मिसांव पयनाक सांगात दिवन जेजून कितल्या आपोस्तलांक विंचून काडले? खंडीत जावन 12 जाणांक. आनी 12 जण आपोस्तल जेजू सांगाता जेजूचे मिसांव करूंक सांगात दितले. पूण एक आमी पळोवया मोगाच्यान एक विशेश संगत. जेजू 12 जण आपोस्तल आपणा सांगात आसल्या जाल्यार आपणाच्या जिविताच्या विशेष संदर्भांनी तो त्या जाणांक मात्र आपोवन व्हरता. ते जावन आसात पेद्रू, जाकोबू आनी जुआंव. जावंक पुरो रुपांतर जाता आसतना, जावंक पुरो जायरसाच्या दुवेक जिवंत उठयता आसतना आनी आयच्या वांजेलांत तो त्या जाणांक मात्र आपोवन व्हरता. पूण आयच्या वांजेलांत आनी इल्लेशें आमी पळयलें जाल्यार जेजू मागणें करता आसतना त्या आपोस्तलांक थंयसर रावंक सांगता आनी एक फातर उडोवया तितले पयस तांचे दावन मुखार वेता आनी बापा सांगाता एकलोच मागणें करता. ह्या उतरांत एक सत आसा मोगाच्यान. तें जावन आसा जेजू आपणाचें मिसांव करता आसतना जायतो लोक ताचो पाटलाव करतलो. पूण त्या लोकां तावन ताणें 12 जाणांक विंचून काडले आनी ह्या 12 जाणां तावन ताणें त्या जाणांक परत्यान विंचून काडले विशेष संदर्भांनी. पूण जिविताच्या थोड्या संदर्भार त्या जाणांक सयत तो पयस दवरता आनी एकलोच तो बापा लागीं मागणें करता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, असले एक संदर्भ आमच्या जिवितांत खंडीत आयला आसतलो. आनी असल्या संदर्भार आमच्या जिवितांत कोणीय आमकां समजना न्हय गे. खंडीत एक पतीन जावन आसतना पती समजना, एक पती जावन आसतना पतीन समजना, आवय बापायक भुरगीं समजनात आनी थोडे फावटी भुरग्यांक आवय बापाय समजनात. असले जिवितांत जायते कश्टांचे समस्ये अनवर येता आसतना सक्कड आमकां सांडून घालतात. आनी ह्या वेळार कोणा लागीं वेचे एक सवाल आमच्या मतीक येवंक पुरो. मोबायलार मस्त कॉन्टॅक्ट आसूंक पुरो आमच्यांत. कोणाक फोन करचे, कोणा लागीं उलोवचें, कोणा लागीं सांगचें, सवाला वयर सवाला आमच्या मतीक येवंक पुरो. कित्याक कोणा लागीं सांगल्यार ती आमकां समजोवची नात. आनी ह्या वेळार जेजू आमकां देख. जेजूच्या जिवितांत जेजू जाणा आसलो आपूण कश्ट मरण सोसूंक वेसो आसा आनी ह्या वेळार आपणाक कोणीय समजना. पेद्रूक सांगल्यार तो नेगार करता.
जुदासान येदोलूस ताका इन्कार केला आनी अशें हर एकलो आपोस्तल शीस जेजूक सांडून विचार आसात आनी असल्या संदर्भार जेजू आपूण मरोंक वेता म्हूण म्हळें तर खंडीत जावन जेजूक समजोवचे आगी जेजू जावन पळोवन वचो संदर्भ चड देखून जेजू सारक्या व्यक्ती लागीं वेता आनी तो जावन आसा ताचो बाप आनी बापा लागीं वचून दिंबेर पडून त्या गेत्सेमनी मळ्यांत मागणें करता आनी बाप मात्र ताका समजता मोगाच्या भाव भयणीनो देखून देवाचें उतर म्हणटा एक देवदूत दिश्टीक पडटा आनी जेजूक बुजयता जेजूचे कश्ट समजता आनी ताच्या मिसावांत थीर रावंक ताका आदार दिता देखून मोगाच्या भाव भयणीनो तुज्या जिवितांत असले संदर्भ येत आसतना निराशी जायनाका तुज्या जिवितांत असले संदर्भ येत आसतना चिंतनाका म्हाका कोणूच ना म्हणून हांगा आसा सोमी तो तुका समजता तो तुज्या कश्टांत तुका भागीदार जाता तो तुज्या कश्टांत तुका सांगात दिता देखून उडास सवारा मोगाच्या भाव भयणीनो मागणें आमच्या जिविताक सांगात दिता तिसऱ्यान मोगाच्या भावान आनी भयणीनो मागणें आमच्या कश्टांत बळ दिता देवाचें उतर आमी आयकलें थंयसर म्हणटा गेत्सेमनी मळ्यांत जेजू मागणें करता आसतना जेजू रगत घामेता कित्या खातीर मोगाच्या भाव भयणीनो जेजू रगत घामेलो कित्याक म्हळ्यार जर म्हाका आनी तुका फाल्यां एक कुरीस राखोन आसा खंडीत आमी रगत घामेना गे जर एक व्यक्ती आस्पत्र्याक वेता आनी दोतोरा लागीं म्हणटा म्हज्या कुडींत कितेंगी म्हाका भोगता दोतोर तुजे टेस्ट करता रिपोर्ट पळोवन म्हणटा म्हाका कितेंगी समजना दुसऱ्या एका दोतोरा लागीं व्हरून पळोवचें पडटा कितेंगी समानातलें बरें दिसता खंडीत जावन आमी घामेना गे जर आमची भुरगीं फाल्यां रिजल्टाक राखोन आसात कितें जाता कोण ना दिंबेर पडून आमी मागना गे फाल्यां एक अनवार राखोन आसा फाल्यां एक कश्ट आमकां राखोन आसा रगत घामेना गे खंडीत हांव आनी तूं रगत घामूनच सोम्या मुखार मागणें करता जेजूच्या जिवितांत तेंच जालें ताका फाल्यां कुरीस राखोन आसलो फाल्यां ताणें तो कुरीस व्हांवून त्या कुर्सार ताणें मरोंक तयार आसा जाय आसलें देखून जेजू रगत घामेता पूण हांगासर एक कॉन्ट्रास्ट पळया मोगाच्यानो जेजू तें रगत घामेता जेजू तें कश्टान मागणें करता पूण जेजूचे ते मोगाचे शीस थंयसर जेमेवन आसात कसो लोक विपर्यास पूण तांचो नांव घालना कित्याक ते जेमेतात कित्याक तांकां कुरीस राखोंक ना तांकां कितेंच परवा ना तांकां कितेंच खंत ना तांकां फाल्यांचे पडून गेल्लें ना ते केवल जेजूच्या सांगात आसले मात्र देखून तांकां कितेंच फाल्यां राखून रावूंक ना मागणें करची गरज ना म्हणलें बरी भोगता आनी देखून ते जेवण आसात मोगाच्या भाव भयणीनो जायते फावटी आमच्या मागण्यांत आमकां कित्याक निरासपण येता जायते फावटी आमच्या मागण्यांत कित्याक आमकां उर्बा आसना जायते फावटी कित्याक आमच्या मागण्यांत आमकां न्हीद येता जर आमी पळयलें जाल्यार खंडीत जावन आमच्या मागण्यांत आमकां एक उद्देश आसा जर आमच्या मागण्यांत कितेंय आमी राखोन आसा एका कारणा खातीर आमी मागता खंडीत जावन मागण्यांत आपापीस उर्बा येतली आनी सांगात आसा आमच्या कश्टांत आमी आसतना विशेश जावन आमी मागणें करता आसतना तें मागणें आनीक अर्था बरी जाता कित्याक काळजांत जावन तें मागणें भायर येता जेजूच्या जिवितांत तें आसलें देखून मागण्याची संवय आसल्यांक मात्र जिविताच्या हर एका संदर्भार जावंक पुरो कश्टांत जावंक पुरो बरेपणांत सोम्या लागीं दिंबेर पडोन आदार मोगूंक मात्र साध्य चवथ्यान मोगाच्या भावान आनी भयणीनो मागणें आमकां तयार करता जर कुर्सार तेका व्यक्ती गुमकळलेले आमी पळयत आसतना थंयसर दोन तराचे लोक आसले कुर्सार तेका पैकी एक जेजू गेत्सेमनी मळ्यांत मागणें करून कुर्साच्या मरान मरोंक गेल्लो तर आनी दोग स्वर मागणें करिनासतना थंयसर कुर्सार आसात आनी जेजूचे आनी त्या दाव्या कासच्या स्वराचे ते चिंताप पळया तांची उतरां पळया मागणें केल्लो जेजू त्या कुर्सार इतलो कश्टून आसा जाल्यार ताच्या तोंडार एक गाळी जावं दी एक शिरापाचे उतार जावं दी एक दुखोवचे उतार सयत भायर येना
कशें ताका साध्य जालें. ताका साध्य जालें मागणें केल्ल्यान. मागण्याचें बळ, मागण्याचो तो आदार ह्या सगळ्या त्या कश्टांत ताका तिरासण्यान रावंक, सोंसणेकायेन ते कश्ट सोसूंक ताका साध्य जालें. देखून त्या कुर्सार धांवन म्हणटा, बापा तांकां बक्षी. ते कितें करतात ते त्यांचं नेनांत. मागण्याचो स्पिरीट जेजूक पेल्याचो मोग करूंक साध्य करता, पेल्याक बोगसूंक साध्य करता. पूण त्या देवा कुशीक आसलेल्या स्वराक विशेश जावन तो थंयसर गाळी सोवता. जेजू क्रिस्त तो खंडन करून उलयता. देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत अनवर आमकां राखण आसतना, पिडा शिडा येता आसतना भियोवचें नाका, निराश जावचें नाका, रागार जावचें नाका, देवाक सवाल करचें नाका. बगार आमी तयार जावंक जाय हे कश्ट स्विकार करूंक, बापाच्या कुशेक खालती मान घालूंक. आनी पांचव्यान मोगाच्या भाव भयणीनो, भोव गरजेन मागणें आमकां देवाची खुशी समजूंक कुमो करता. आमी पळयलें हो वांजेल जेजू गेत्सेमनी मळ्यांत वता, थंयसर बापा सरशी वचून मागणें करता आसतना तो म्हणटा, बापा तुजे कुशे प्रमाणे तुजी खुशी म्हजे दें जावं. हे काल्स म्हजे तावन पयस कर, म्हजी खुशी न्हय बगार तुजी खुशी जावं. पूण आमी मागणें करतना कशें करता? जायते फावटी आमी अशें सांगना जाल्यार आमच्या मोतीन तेंच आसता, बापा ही काल्स म्हजे तावन पयस कर, पूण तुजी खुशी न्हय बगार म्हजी खुशी न्हय गे. खंडीत. पूण जेजू तशें मागणें करिना मोगाच्या भाव भयणीनो. जेजू म्हणटा, तुजी खुशी जावं म्हजी खुशी न्हय. आनी बापाची खुशी जावन आसली की जेजून कुरीस वोवोजे. संवसाराच्या सोडवण्या पासत आपल्या पुतान कुर्सार मोरूंक जाय. आनी ही खुशी जेजू मागण्यांत समजता आनी आपणाकच तयार करता. देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, जायते फावटी आमी म्हणचें आसा, हांवें इतले मागणें केले, इतली नव्यानां केली, इतले फावटी मिसा गेलो, देव कित्याक म्हजें मागणें आयकना, देव कित्याक म्हजी पिडा गूण करिना, देव कित्याक म्हजें रीण फारीक करिना. सवाला वयर सवाला आमकां येवंक पुरो जेजूकी आयिल्ली. पूण उडास दवर मुखाच्या भावा आनी भयणी, आमी मागणें केल्लें तशेंच म्हाका मेळ्ळा जाय म्हणना. त्या मागण्यांत आमी सांगूंक जाय की बापा हे कश्ट म्हजे तावन पयस कर, पूण म्हजी खुशी न्हय बगार तुजी खुशी. म्हणजे जायते फावटी कितें कश्ट म्हाका आयला, कितें अनवर म्हाका आयला, तें म्हजे तावन पयस वेचें ना कोन्ना, पूण ते स्विकार करूंक वा त्या कश्टा वेळार म्हाका म्हज्या मोगाचो सांगात दिवंक जायते तयार आसतात. आनी खंडीत जावन ही जावन आसा बापाची खुशी. बाप विविध व्यक्ती मुखांतर थंयसर आमकां आदार दिता. कशें तो देवदूत जेजूक दिश्टेक पडोवन बुजवून दिता गे, तेच बरें आमच्या जिवितांत जायते देवदूत दिश्टेक पडटात आमच्या मोगाच्या मनशा मुखांतर आनी आमकां बापाची खुशी समजूंक आदार दितात. देखून आमी मागणें करूंक जाय. सांव पावलोची उतरां विशेश जावन आमी उडासान दवरूंक जाय. कोरिंथकारांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत 12व्या वस्वरांत 7-10 वाक्यांत तो म्हणटा, म्हाका फावो जाल्ले असाधारण उगडापणा पासत हांवें उलोवचें जाल्यार हांवें तांचे पासत गर्वाक पडनाये म्हूण म्हज्या कुडींत एका फडाफडीची दूख दिल्या. मासांत रिगलेल्या कांट्या बरी ती म्हाका दोसता. हे कश्ट, हे दुस्मान म्हजे तावन पयस सरून दी म्हूण 3 फावटी हांवें मागले, पूण सोम्यान म्हाका म्हळें, म्हजी कृपा तुका पुरो, म्हजी कृपा तुका पुरो. वय मोगाच्या भावांनी भयणी, जायते फावटी आमच्या कश्टांत आमी मागणें करता आसतना सोमी आमकां तेंच म्हणटा, भियेनाका बाबा, भियेनाका भयणी, म्हजी कृपा तुका पुरो. कित्याक मनशाच्या हस्कतकायेंत देवाची सकत दिसून येता. मनशाच्या हस्कतकायेंत देवाची सकत दिसून येता. देखून मुखाच्या भावान आनी भयणीनो, आज हे देवाचे उतर जेजून गेत्सेमनी मळ्यांत मागणें केलें तें पिंतूर आमचे मुखार आमी दवरया. आनी कशें जेजून मागणें केलें ताच्या जिविताच्या हर एका संदर्भार तेच बरें आमच्या जिवितांत मागणें करया. आनी मागणें कित्याक आमी करुया हे 5 संगते परत्यान एक फावटी तुमचे मुखार हांव दवरूंक आशेता. पयल्यान मागणें आमच्या जिविताचो अविभाज्य वांटो. दुसऱ्यान मागणें आमच्या जिणेक सांगात दिता. तिसऱ्यान मागणें आमच्या कश्टांत बोल दिता. चवथ्यान मागणें
आमच्या जिवितांत कश्ट फूट करूंक तयार करता आनी पंचव्यान मागणे बापाची खुशी समजोवंक आमकां आदार दिता. आमेन.